Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. नकळत चुकांक लागून वा प्रशासकीय चुकांक लागून एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याक पगार चढ पावला आसत जाल्यार ते तपासून वसुली करपाचो आदेश अर्थ खात्याचो अवर सचिव प्रणब भट्टान सप्टेंबर 2021 सगळ्या खाते मुखेल्यांक दिल्लो. चडशा खात्यांनी आदेश पाळूंक नाशिल्ल्यान आतां खात्यांक रिमाइंडर काडला. सप्टेंबरांत दिल्लो आदेश चडशा खाते मुखेल्यांनी पाळिल्लो ना. सप्टेंबरांत अर्थ खात्यान खात्यांक 6 म्हयन्याचो प्रास दिल्लो. मे म्हयन्यात अर्थ खात्यान परत तसोच आदेश काढला. हे फावट फकत 3 म्हयन्याचो प्रास खाते मुखेल्यांक दिला. 3 म्हयन्यांत खाते मुखेल्यांनी अर्थ खात्याक अहवाल दिवपाचो. कर्मचाऱ्यांक चुकून चड पगार पावला आसत जाल्यार तो वसूल करपाचो. अर्थ खात्यान अशी पावलां उखलपा फाटल्यान कारण पळयात. पगारांतल्यो चुको आतांच्यो न्ही. 1991तल्यो चुको सुद्दां आतां कळटात. प्रमोशन दितना वा पे स्केल बदलतना अश्यो चुको जातात. कर्मचारी निवृत्त जाय मेरेन खात्याचो मुखेली तातूंत दुरुस्ती करिना. पेन्शना वेळार त्यो गजाली लक्षात येता तेन्ना कळाव जाल्लो आसता. त्या वेळार त्या कर्मचाऱ्याक पाविल्ले चड पयशे माफ करचे म्हूण खाते प्रमुख प्रस्ताव घालता. असो कितल्याशाच कर्मचाऱ्यांक पाविल्लो मायज पगार सरकारान ह्या आदी माफ केला. एकल्याक 10 लाखा वयर मायज पगार पाविल्ल्याची नोंद आसा. कांय कडेन वरिश्ठ स्टाफाक धरून मुद्दाम पे स्केल वाडोवपाचे प्रकार नजरेक आयल्या. निवृत्त जातल्या कर्मचाऱ्याकडच्यान पेन्शनांतले पयशे रिकवर करप बरें दिसना. पेन्शना वेळार असल्यो चुको सुदारप कुस्तार जाता म्हूण ही प्रक्रिया सुरू केल्या. जो मेरेन खाते प्रमुख सगल्यांचे पगार सारके आसात काय ना ते तपासून अहवाल दिनात तो मेरेन चड पगार पाविल्लो पगार माफ करपाच्या अर्जांचेर अर्थ खातें कांयच निर्णय घेवचे ना अशें ह्या आदेशांत स्पश्ट केलां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.